सर तुमी जी आतां गोंयांत ती योजना केल्ली पळय पीएम योजना ती कशे तरेन पावयली गोंयांत आनी कशे तरेन टॉप पावल्या म्हाका डिटेल जाय आशिल्ली. एक गोष्ट म्हणल्यार पंतप्रधान गरीब अन्न योजना ह्या अंतर्गत फ्री रेशन कोटा दिवपाचो केंद्र सरकाराचो मानस आशिल्लो. आणि ज्या वेळाचेर आमकां जेन्ना ही ऑर्डर आयली आणि मी ऑर्डर प्लेस केल्या नंतर जो कडधान्य जे आशिल्लें ते प्रत्येक पीएचएस जो कार्ड रेशन कार्ड होल्डर जो आसा तांचे कडेन जे आमचे फेर प्रायस शॉप ओनर्स जे आसात आमी जर तितले अवेअरनेस केले प्रत्येक आमचो इन्स्पेक्टर जो आशिल्लो आनी फेर प्रायस शॉप ओनराक इवन सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यो काही गोष्टी लोकांक सांगिल्ल्यो आशिल्ल्यो आणि बेनिफिशरीज जे आसा त्यांनी 97.32% ह्या लोकांनी हो रेशन कोटा जो आसा फ्री रेशन कोटा जो आसा तो त्यांनी उभारलेलो आसा. आणि गोंयान आनी अख्ख्या भारतान आमी फर्स्ट स्टँड जाल्ले आसात इन द मंथ ऑफ एप्रील ह्या म्हयन्यात. आता मे म्हयन्याचो सध्या चालू आसा बट ओवरऑल आमी आमचे फेर प्रायस शॉप ओनरांनी खूब मेहनत घेतली. वेळाचेर त्यांनी जो कडधान्य जे आसा ते लिस्ट केल्लें आसा आणि त्या सुमार सगळ्यांचे टीम वर्क कोऑर्डिनेशन आशिल्लें आणि एमर्जन्सी जी आशिल्ली ती एमर्जन्सीच्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचे सगळे ऑफिसर जे आसात इवन एनजीओच्या माध्यमांतल्यान त्याच बरोबर आमचे संबंध जे पंच सरपंच आमदाराच्या काही कार्यकर्त्यांनी हे सगळ्यो काही गोष्टी व्यवस्था करून या सगळ्यां कडेन आमचे फ्री कोटा पीएचएस अंडर आणि एवायक जो आयिल्लो आशिल्लो तो पावोवपाचो त्यांच्यानी यशस्वी असो प्रयत्न केल्लो आसा. ओके कितले टक्के सर सगळ्यात पर्यंत पावला आसता ते. 97.32% पीएचएस कार्ड होल्डर आणि हो पंतप्रधान गरीब अन्न योजना जी आसा तातूंतल्यान हे मेळिल्ले आसा.